आमी सध्या आसा पेंजीम एनिमल वेलफेअर सोसायटी म्हणल्यार पॉज हांगासर आमी आसात आनी आमकां हांगासर म्हायती मेळटा की जे स्टरलायजेशन जाताले कुत्र्यांचे ते हांगासर तांच्यांनी बंद केला. Reason simple asa amche the cost which is almost 70 lakhs in reimbursement for the period of 1st April 2025 to 31st March 2026 ते full sterilization कुत्र्यांचे आमकां अजून पेमेंट येवना. So it is आणि we cannot, being a small NGO, we cannot function without having the funds. So आता तशें पळोवंक गेल्यार फर्स्ट कुत्रो आमी जर केल्लो 1st एप्रिलाक आणि आमी आतां जुलायान पावली. सो ऑलमोस्ट 18-19 मंथ्स आमकां ताजे अजून पयशे मेळूना. सो इट वॉज अ व्हेरी क्रिटिकल सिच्युएशन एट पॉज, फायनान्शियल क्रिटिकल सिच्युएशन, म्हणून म्हाका सगळें सस्पेंड करचें पडलां. सो आता 10 दीस जाले. आय बीन ट्रायंग टू गेट दीस फंड्स रिलीज फ्रॉम द गव्हर्मेंट, पण कांयच जायना. सो 10 दीस पयलीं हांवें सगळे एक्टिविटीज स्टॉप केला. सो इफ यू सी म्हजो फूल स्टरलायजेशन वॉर्ड जंय आमी म्हयन्याक आमी ऑलमोस्ट 400 कुत्री करता, इज ऑल एम्प्टी. आमी फक्त थोडी माजरां केला जी कोणे हाडून दिला तशें. सो दीस होल केजीज आर एम्प्टी. सो यू नो ज्या एकाच सायडीन गव्हर्मेंट म्हणटा, सुप्रीम कोर्टचे रुलिंगान हें आसा की बिकॉज ऑफ द रिसंट वर्डिक्ट आयला की ते हे म्हणटा की स्टरलायजेशन वाडया, सगळ्याक म्हणटा. पण आमी फक्त हेच तकलेन घेतला की कुत्रे रस्त्या वयले काडा, एरियाजांनी काडा आनी शेल्टरान घाला, वीच इज ऑल्सो ओके फायन. बट दे आर ऑल्सो सेईंग की इम्प्रूव युअर स्टरलायजेशन नंबर्स गेट. सो नाव आता तुमीच सांगा, लास्ट 10 दीस जेन्ना म्हाका बंद करचें पडला, ऑलमोस्ट 300-400 कुत्री आमी करूं ना. सो यू नो वेन वी हॅव टू डबल अप अ कॅपेसिटी ऑफ स्टरलायजेशन, वी आर एक्चुअली गॉन ऑलमोस्ट झिरो. सो आय वूड खंय उरलां आतां हें सगळें एक्चुअली सीसीपी कडल्यान जाला काय एनिमल ना. सो म्हजी फायल सीसीपीन 8 दिसां भितर क्लियर केली. मागीर एनिमल हजबंड्रीन तांचे येवन सगळे फायल्स म्हणजे बिलां चॅक करून इमिजिएटली क्लियर केला. म्हज्या मतान आतां ती उरला फायनान्स डिपार्टमेंटान. फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 7-8 आठवडे जाले ती थंयच आसा. एंड आय डोंट हॅव एनी आयडिया वाय द मनी इज नॉट बीन रिलीज्ड. सो आता जेन्ना तुमकां फंड्स मेळटले तेन्नाच स्टरलायजेशन चालू जातलें. हय, बिकॉज कितें आसा, म्हजें क्रेडीट फॉर लायक इवन सुच मटेरियल विच इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग. आमचे क्रेडीट हॅव गॉन इन टू लॅक्स ऑफ रुपीज. नो वन वील गिव यू मोर मेडिसिनल गोष्टी unless the bills are cleared. So I have no choice but to suspend everything. सध्या 70 lakhs pending आहे तुमचे. Right now around 70 is pending from the government. ओके. सो कसो कितें कॉस्ट येता जेन्ना तुमी हांगासर डॉग्स जावं कॅट्स तांकां दवरता? सो हांगा कशें आसा, आमकां गव्हर्मेंट 1800 पर डॉग दिता. सो इफ यू डू युअर कॅल्क्युलेशन्स, वी हॅव डन ऑलमोस्ट 3,500 इन द लास्ट 1 year. कळ्ळें? सो 3,500 फक्त पॉज करता. देर आर अदर NGOs ऑल्सो हू आर डुईंग इट. आणि म्हजो विचार आशिल्लो ह्या वर्सा फ्रॉम 3,500 गो टू 5,000 बिकॉज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रुलींग, यू नो. पण सॅडली इन्स्टेड ऑफ मल्टिप्लायींग अँड गोईंग फर्दर, आय हॅव टू मायनस अँड मे बी गो इन डेफिसीट बिकॉज म्हजे कडेन जायना आतां अशें. या. सो फायनली तुमचो बेजिकली डिमांड कितें आसतलो? सो म्हजो डिमांड इज इतलोच की जेन्ना NGOs काम करता, जेन्ना NGOs सगळें स्टरलायजेशन करता, गव्हर्मेंटाची आमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतला की करून क्लीन ड्रायव्ह करपाची, फटाफट करपाची, तेन्ना आमचें इतल्याच आसा की तितल्या बेगीनूय फंड्स रिलीज जावंक जाय, सो दॅट वी डोंट टेक दीस ब्रेक्स. आमकांय खूब दिसत, इफ यू सी माय बॉयज आर ऑल सिटींग आयडल, देर इज नो कॅचिंग हॅपनिंग, माय व्हेकल्स आर हियर पार्क्ड हियर, नथिंग इज हॅपनिंग. So we also feel the pinch, you know, when we see dogs in which need sterilization, तांकां आमी उखली ना, तांकां ते थंयच दवरता बिकॉज म्हजे कडेन कॅपेसिटीच ना आतां आनीक कितें करपाची. तर श्वेता सरदेसाय हांचे कडेन उलोवन आमकां कळ्ळें की तांच्यांनी हें जाणून बुजून बंद करूं ना. तर तांकां खूब इच्छा आसा हो स्टरलायजेशन जो प्रोग्राम आसा तो चालू दवरपाची, पूण फक्त सरकारा कडल्यान जो तांकां आदार मेळोंक जाय तो वेळार मेळना. म्हणून सध्या जे स्टरलायजेशन आसा सुण्यांचे ते हांगासर तेंच्यांनी बंद केला. प्रुडंटा खातीर हांव स्वप्नील तारी.